गोयच्या 290 शेतकऱ्यांनी पावसाळ्यात 7000 किल गावठी भाजयांचे उत्पादन घेऊन ह्यो भाज्यो गोय फलोत्पादन महामंडळाक विकल्यो। तातूंतल्यान तांकां 3.20 कोटी इतलो मोबदलो महामंडळान दिलो। सगळ्यांत चड उत्पादन भेंड्याचे घेतला। 21 तरांच्या भाजयांमदी 8 भाज्यांक लाखा परस चड मोल मेळ्ळा। तातूंत चिटकी, हरवी मिरसांग, कोकण दुधी, वांगी, तेंडली, तवशी सारख्यो भाज्यो आसात। तशेंच तांबडो दुधी, वाल, घोसाळी, टमाट, लिंबू, कारली आनी हेर भाज्यांचे 50,000 वयर विक्री जाल्या। गोंयांत कांदे, बटाट आनी टमाटाचे उत्पादन व्हडा प्रमाणात जायना। तशेंच लांब मिरसांग, मोको, सुरण, केळी, चिबूड, मस्काच्यो सांगो सारख्या भाज्यांची विक्री उणी जाला, अशें संचालक चंद्रहास देसाय हांणी सांगले। फुडल्या 3 वर्सां भितर भाज्यांचे बाबतींत गोय स्वयंपूर्ण जातले अशें तांचें म्हणणें। भेंडी आमी 50 रुपया किलो शेतकऱ्या कडच्यान घेतात आनी तांकां एश्युअर उरता की आपली कितलीय भेंडी पिकयली तर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन घेतलें आनीक रेटय बरी मेळटली आनी पेमेंटय फास्ट जातलो। हें जेन्ना एश्युअर आसता तेन्ना तरणाटे शेती खातीर स्पेशली व्हेजिटेबला खातीर खूब फुडें येतात। गेल्या वर्साक आमी 6 कोटीची भाजी घेतली गोंयच्या शेतकऱ्यां कडच्यान। तेजे पयलींच्या वर्साक म्हळ्यार 2 वर्सां फाटीं आमी 3 कोटीची घेतली। 3 कोटी वेल्यान 6 कोटी जाली आनी आतां आमी एप्रील टू ऑगस्ट ह्या म्हयन्याकच 3 कोटीची घेतला। सो ह्या वर्साक ते 6 कोटी पेक्षा चड वतले। कारण गोंय भाजी उत्पादन करता आसतना सॉयल आनी क्लायमेट हे दोगांचेय मेळ घालचो पडटा। आमची सॉयल ही लॅटरायटीक सॉयल आसा आनी हांगा पावस खूब आसा। सो जेणे करून कांदो, बटाट, टमाट ह्यो भाजी आसा पळय ह्यो चड अशी गोंयाक जायनात बिकॉज ऑफ क्लायमेट एंड सॉयल कंडिशन। पूण बाकीच्यो भाजी ज्यो आसात आमी भेंडी धरा, चिटकी धरा, तेंडली धरा, मागीर आमची वाल धरा, वांगी, अशी कितलेशेच प्रकार जे आसात ते गोंयाक बऱ्या पैकी जाता आनी क्वॉलिटी जाता आनी हे आमच्या शेतकऱ्यान सिद्ध केल्ले आसा। आमकां चड आतां गोंयाक भेंडी खूब येता, चिटकी येता, कुकुंबर म्हळ्यार काकडी येता, वाल येता, तेंडली येता, वांयगी येता, असो जे प्रकार पळय हांवें तुमकां सांगलें कांदो, बटाट, टमाट सोडून जे बाकीचे प्रकार भाजयेक आसात ते आमी गोंयकार लावपाक लागलात आनी एक थोडेशे 2-3 वर्सांनी आमकां कितलेशीच भाजी आमची गोंयची मेळटली जेणे करून आमी स्वयंपूर्ण जातले आनी बेळगांवची भाजी कमी जातली। चड एरियेक तुका सांगे, केपें, काणकोण, पेडणे, सत्तरी आनी बिचोली भाजी गोंयची आमी घेतात ती सतत वाडत आसा। आमी 3 वर्सां फाटीं ती सादारण 1 ते 2 कोटयांची आसली, मागीर ती 3 कोटी जाली, गेल्या वर्सा 6 कोटी जाली आनी ह्या वर्साक जवळ जवळ 8 कोटी जातली अशें आमकां दिसता। सो ह्या वेल्यान आमचें स्वयंपूर्ण गोंय खूब भाजये खातीर खूब फुडें आसतलें अशी सांगपाक कांयच हरकत ना। गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर।